पण ह्या 2-3 दिसांनी 2 दीस आसताना म्हाका भायरसून अशें आयकपाक गेल्लें की थोडे कोण तेच्या भितर धंदे करता, बारीक बारीक कोण आहा, कोण ट्रान्सपोर्टर आसा आनी कोण ते मातशे उमेदीचे आहले की परत JSWचो पोल चालू जाता म्हणून. आय डोंट नो, आमकां कळना एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. पण बाकीच्या सगळ्या लोकांक हो विशय पयलींच भायर कसो कळ्ळो हेचेर मातसो हांव जातलेंच म्हणून अशें ते कॉन्फिडेंटली सांगताले. अशें कशें जावंक शकता म्हाका कळना. सो तेचेर मातशें विचार करपाक गरज आहा. म्हाका खबर ना, आय एम ओपन टू इट. एनी टायम पोल्युशन जर परत वाडपाक लागलें ते मागीर खंयचीय कंपनी आसूं, हांव त्या पोल्युशनाक लागून तांकां कसोच वगी रावपाचो ना. लोकांक विश्वासात घेनासतना प्रदूषण नियंत्रण मंडळान निर्णय घेतलो म्हूण एक्टिव्हिस्ट नजीर खान उलयलो. त्यामुळे क्लियर कट कळटा की बाबा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हँड इन हँड चलता JSW. फक्त लोकांक दाखोवपाक लागून हेंच्यांनी तेंचे बंद केल्ले. आतां सडनली हांकां कन्सल्टंट स्टार्ट करपाक दिता. हे दाखयता की आतां केल्यार ते जाणा की पावसान पोल्युशन कांय जायचो ना म्हणून. सो हेंच्यांनी स्टार्ट केला. हांव गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक म्हणटा, तुमी तांकां 1 नंबर फटींग सांगलेलें कंपनीन रॉंग हें केलां म्हणून. आयज तुमी ताका सडनली परमिशन दिता आनी ते बी रेनी सिजनाक लोकांक तुमी उल्लू करपाक लागला. हांव म्हणटा तुमी दिता ऑन ऑड बेसीस. डीड यू हॅव टेकन द पब्लीक इन टू कॉन्फिडन्स. कोण दिता जाल्यार तुमी कशें चॅक करतले थिंगा पोल्युशन, आनी कोण चॅक करतलो, कोणाचे फुडें चॅक करतले. आतां यू वील टेक द पब्लीक इन टू द कन्सिडरेशन. इन माय थिंग दॅट पोल्युशन शूड बी स्टॉप कम्प्लिटली. कोल शूड बी स्टॉप कम्प्लिटली. कोल एक्टिव्हिस्ट म्हणटात सध्या कांयच उलोवंक शकना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ऑर्डर हातात पडल्या उपरांतूच कितें करपाचें तें थारायतले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.